पळयात मडगांव शारांतले पॉवर हाऊस जंक्शन दीसभर हांगा येरादारीचे बरेच ट्रॅफिक असता। चारूय दिकांनी हांगा गाडयो यो वच करतात, जाका लागून अपघातांच्या प्रमाणातूय वाड जाल्ली आसा। सकाळ ते सांज मेरेन या जंक्शना कडेन वरांची वरां लोक ट्रॅफिकात अडकून उरतात। ही समस्या थळाव्या आमदारांच्या कानार घालून लेगीत सुटावी जावंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात। हांगा न्ही कितें जाणा हो पॉवर हावसा कडलो व्हडलो सर्कल तो 4 रोड सारके हेवी कनेक्टेड येता। एक येता दवर्लीसान, एक येता हावसिंग बोर्डांसान, एक येता रावणपणा वयल्यान आनी एक येता आतीच्यान। थंय इतले ट्रॅफिक कंजेस्टेड जाता की कंट्रोला भायर वयता। एक आपण मुखार वयता तो थंय मुखार वयता आनी सारके एक्सिडेंटल झोन जाल्ले पयता। आतां पळय फातोर्डा न्ही वयतच थंय सिग्नल आसा आनी ब्युटिफुली लोक सारके मेंटेन करता ते सिग्नल आनी बरे भशेन येता वयता येते वता। हांगा कितें जाता सगळे आपूण वचपाक सोदता आनी हो रोड इतलो हेवी व्हेकल वयता हे फुड्यान, व्हडले व्हडले कॅन्टर, व्हडले व्हडले तुगेले ट्रक्स बी वयता आनी सारको व्हेरी डेंजरस तो जाल्ला। आनी त्या सर्कला कडेन इतली भिरांत दिसता की हो एक काय तो एक काय तो एक काय। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन थंय एक मेजर बरेशें एक सिग्नल घालचें अशें म्हणून। आनी 5:30 उपरांत ते रस्त्या वयल्यान वचपाकच मेळना। थंय एक मॉल आहा रावणपणार, इतल्या पसून लायन लागता। काल हांवें पळयलें न्ही सामकी बशीच गाडी सोडपा मेळना। आतां आमचो तो ब्रीज एक धांवपाचो आहा, गव्हर्मेंटान तेजें हें घेतलां, पूण प्रेझेंट आतां जर सिग्नल घातलेली जाल्यार ब्युटिफुली लोकांक त्रास जायनाशिल्ले। आनी मेन थंय तोंडा कडेन स्पीड ब्रेकर जर घातले न्ही जाल्यार तितली ट्रॅफिक तुका स्लो जावन आनी मातशें बरें जातलें। इवन एट प्रेझेंट ते 4 रोडाचेर सिग्नला पसून स्पीड ब्रेकर सोड, स्पीड ब्रेकर घातले तर बरें जाता, अशी लोकांची मागणी आसा। एके वटेन फातोर्डे वाठारांतल्या जंक्शना कडेन ट्रॅफिक सिग्नलां घाल्ल्यान येरादारी बरी सुरळीत चलता आसतना हांगा मडगांव मतदारसंघातूच ही समस्या कित्याक उप्रासता असो प्रश्न थळावो आनंद सावंतान केला। साबार वर्सां जालीं ह्या जंक्शना कडेन ट्रॅफिक सिग्नलां घालची अशी मागणी करतात, पूण थळावो आमदाराक कांयच पुडून गेल्लें ना। उदरगतीच्या नांवान फक्त वचत थंय बुन्यादी फातरूच घालता अशें म्हणीत थळाव्यांनी आमदाराचेर तिडक उक्तायली। आयकात। पावर हाऊसाकडे आम्ही भरपूर इश्यू गेल्ले पयलीं आमी स्पीड ब्रेकर मागले ते घालता घालता तेजी कांय खबर ना, मागीर आमी सिग्नल मागले तेजी कांय खबर ना। पूण आतां प्रॉब्लेम असो जाला, दुसरें कितें आतां रावण आतां आमगेलो माती देवळाचो रस्तो येयला असो येता पळय वचपा रावण ते मदीं पयलीं सिग्नल हें आशिल्लें, स्पीड ब्रेकर आशिल्लो तो कितें जालो फाटीं मदीं येवपा टायमाचेर तेंच्यान तो डांबर घातलो पळय आनी ते बोर्ड लायला स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकरूच ना, तो सगळो लेवल जाल्लो आनी तेच्यान सामकें झाक करून गाडयो येता आनी सांजच्या टायमार 7 बितांक सामकें ब्लॉक जाता आमचें आनी सकाळचें ब्लॉक जाता स्कुला टायमाचेर। तेन्ना हांगासर कितें जालां कोणाक पडोन वचना कळ्ळें। आनी मडगांवचो आमदार पळय म्हणटा दिगंबर कामोड तो नांवाचो जाला, तेकडे एकूय काम जर जायना, तो फक्त फातोर्डा वचपाक उरला, फावंडेशन स्टोन आनी कांय ना तेजे कडेन कळ्ळें। आनी हांगा फक्त फ्लायओव्हर येतलो खंय, तो केन्ना येवपाचो खंय लोक म्हणटो येवपाचो तरी हांगा चित्र मेल्ले आसा। काय ताका देवा प्रसाद दिसा जावना हांगा आतां पळय विजयान वयता ती सिग्नल घातल्या मरे, हांगा सिग्नल कित्याक जायना? हांव कितें म्हणटा सद्या तुमी हांगा सिग्नल घाला मरे। आनी मिनिस्टर वचपा टायमार बरी मरे 4 बोकडां हांगा उबी आसता मरे पुलिसाची, तांकां बरें सेफ करपाक दवरता म्हणून पुलीस। आनी दुसरें आख्या रस्त्यार पळय सगळे ते रंबल स्पीड ब्रेकर आसले ते आतां तुमी बरें स्लोप केल्या, तशें थंय करा मरे, ते कोणाच्या लक्षांत वचना, जेच्या लक्षांत वचना। आमगेलो डिमांड म्हटल्यार सद्या तरी हांगा 2-3 ते सायडीच्यान तरी स्पीड ब्रेकर जाय, सद्या तरी घाला न्ही, मागीर कितें जाता जाता, पूण ते हांगा कोणाक पडोनो कोणाच्या लक्षूच ना। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार।